इकॉनॉमिक्स ऑफेन्स सेलान जीसीएच्या बीसीसीआय फंडांतल्यान 3 कोटींच्या स्कॅमात आधीच आपल्याचेर चार्जशीट घाला। आपल्या सयत चेतन देसाय, बाळू फडके आणि अकबर मुल्ला पयले एफआयआरान आसा। तांचेर दुसऱ्या एफआयआरान 1 कोटीचे स्कॅम केला म्हूण एफआयआर घाला तो बेकायदेशीर म्हणून जीसीएचो आदलो अध्यक्ष दयानंद नार्वेकारान हायकोर्टान दावो केल्लो। दुसऱ्या एफआयआरान जो मुद्दो घाला तो आदल्या एफआयआरातूच घालून दुसरो एफआयआर रद्द करचो म्हूण नार्वेकाराचो आर्ग्युमेंट। 1 कोटीचो चेक डिपॉझिट केलो तेन्ना खंय तो अध्यक्ष नाशिल्लो। दुसरो एफआयआर कायदेशीरूच म्हूण इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलाचो दावो। दोन्ही केशीन बीसीसीआयन वेगवेगळे चेक्स दिल्ले आणि दोन्ही वेगवेगळ्या बँकेतल्यान बेकायदेशीर पद्धतीन विड्रॉ केल्ले। पयले केशीत फेक डॉक्युमेंट वापरून डीसीबी बँकेत अकाउंट ओपन करून 3 कोटींचे स्कॅम जाला। दुसरे केशीत शिरोडा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेन अकाउंट ओपन करून 1 कोटी रुपया काढल्यात। हे दोन्ही चेक वेगवेगळे ट्रान्झॅक्शनाचे आणि वेगवेगळ्या वेळावेले म्हूण इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान स्पष्ट केला। दोन्ही पार्टीचे आर्ग्युमेंट आयकल्या उपरांत हायकोर्टान दयानंद नार्वेकाराची याचिका भायर मारली। इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेल दुसरे केशीन ह्या म्हयन्यात चार्जशीट फायल करूंक शकता म्हूण सुत्रां सांगता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।